Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूळ उद्देश म्हळ्यार लास्ट 3 वर्सां जालीं आमी हौशी नाट्य स्पर्धा ही आयोजीत करतात। सर्गेस्त श्रीमती सुमती रामा नाईक हिच्या स्मरणार्थ हे 3रे वर्स आनीक आमचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांच्या संकल्पनेंतल्यान साकार जाल्ली ही सर्त खूब प्रत्येक वर्सा इतलो प्रतिसाद मेळटा की आतां ती खूब वयल्या पावंड्याचेर पावत आयल्या। उद्देश इतलोच आशिल्लो की जात्रांनी जी हौशी नाटकां जातालीं ती हळू हळू कमी जायत वतालीं आनी ताजो जो क्वॉलिटी त्या नाटकांची क्वॉलिटी आशिल्ली ती मातशी बरी सुदारची, तांकां प्रोत्साहन मेळचें हाज्या खातीर आमी ही सर्त सुरवात केल्ली। हातूंत आमचे परीक्षक मंडळ तांच्या गांवांनी वचून परीक्षण करताले आनीक मागीर आमी नाटकाचो रिजल्ट डिक्लेअर करताले। आतां आमी नाटकाचो रिजल्ट मागीर डिक्लेअर करतले आनी ह्याच जेन्ना ह्या फुडल्या आयताराक म्हळ्यार 29 मे आमी हो पुरस्कार भेटवण सर्तीचो निकाल आतां जाहीर करतले। ताजे आमकां इनामां फुडल्या आयताराक आमी सगळ्यांक दितले। म्हालसा नारायणी देवस्थान वेर्णा हांच्या हॉलांत हो सुवाळो जातलो सांजेच्या 5 वरांचेर आनी प्रत्येक वर्साक ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याच्या बरोबर आमी 2 पुरस्कार दितात। एक आसता तो भांगराळे गोंयकार पुरस्कार, हो लास्ट हो ह्या वर्साचो 3रो पुरस्कार आमी आतां जाहीर करतले आनी दुसरो आसा तो आमचे एक संस्थापक वांगडी जांकां 2 वर्सां पयलीं मरण आयलें, सर्गेस्त नित्यानंद नायक हाच्या स्मरणाक आमी नित्य युवा पुरस्कार हे नवीन तरणाटे जे कोंकणी खातीर काम करतात तांच्या खातीर आमी दितात। तर म्हाका आतां खोस भोगता हे दोनी पुरस्कार हांव आतां जाहीर करतां। हे पुरस्कार आमी जाहीर करचे पयलीं आमची एक कमिटी आसा संस्थेची, ताची साबार बसका जातात। सगळ्या वर्सां भितर फुडले फाटलो इतिहास ह्या एक साबार वर्सां भितर कोण कितें काम करता हाजें परीक्षण चालू आसता, ताजेर अभ्यास करून आनी सगळ्यांचे मिटींग घेवन आमी हो पुरस्कार जाहीर करतात। तर ह्या वर्साचो भांगराळे गोंयकार पुरस्कार भौमानिस्त्र श्री नागेशबाब करमल्ली हांकां फावो जाला। तांचे एक थोडेशें 1933 वर्सा काकोडा हांगा जल्म, पिरायेच्या 15व्या वर्सा सावन सातत्यान कविता लेखन करीत आयल्यात। 1952 वर्सा सावन गोंयच्या मुक्ती मेरेन गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत म्हत्वाचें योगदान। सप्टेंबर 1954 ते मे 1949 ह्या काळांत रियेश मागूश हांगाच्या बंदखणीत आसतना जीत जोत ह्या हस्तलिखिताचें संपादन। आकाशवाणी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून कोंकणी भाशेक मोलाचें योगदान। 1972 वर्सा केंद्र सरकारच्या वतीन ताम्रपट दिवन भोवमान। 1992 वर्सा तांच्या मंच कुळाचे देणें कविता संग्रहाक साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार। 1966 वर्सा कोची केरळ हांगा घडून आयिल्ल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष। साबार संस्थांचे साहित्यीक पुरस्कार फावो जाल्यात। 2008 वर्सा तत्कालीन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील हांचे हस्तुकीं भोवमान जाला। गोवा कोंकणी अकादेमीन साहित्य प्रतिभा जीवन गौरव पुरस्कार भेटून सन्मान केला। गोवा कोंकणी अकादेमी, कोंकणी भाशा मंडळ सारख्या संस्थांच्या स्थापनेत महत्वाचे योगदान। गोंय स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून 3 कार्यकाळ वावर। गोंयच्या जनमत कौल, राजभास चळवळी तशेंच हेर महत्वाच्या चळवळींनी मोलादीक योगदान। जोरगत, सांवार, वंशकुळाचे देणें, थांग अथांग सारखे कविता संग्रह प्रकाशीत जाल्यात। मोहन राकेश हांचे आदे अधुरे नाटक कोंकणीत ताणें अनुवादीत केलां। कोंकणीत भाशेंत गजल हो प्रकार प्रभावीपणान खिळयला। पिरायेच्या 90त लेगीत पावन लेगीत नागेशबाब तरणाट्यांच्या जोशान चळवळीत वावुरतात। आज सातत्यान लेखन करतात। कोंकणी कार्यावळींनी सक्रीय सहभाग दाखोवन हेरांची प्रेरणा जावन वावुरतात। नागेशबाब करमलीक भांगराळो गोंयकार पुरस्कार दितना आमकां खूब आनंद भोगता। नित्य युवा पुरस्कार ह्या वर्साचो नित्य युवा पुरस्कार कुमारी स्नेहा सबनीस हांकां फावो जाला। नित्यानंद नायक कोंकणी चळवळींत एक संघटक, आयोजक, कलाकार आनी प्रामाणीक कार्यकर्तो म्हूण जिणेच्या निमण्या स्वासा मेरेन वावुरलो।
भांगराळे गोंय ह्या संस्थेचो तो संस्थापक वांगडी. शिक्षक ह्या नात्यान वावुरतना ताणें साबार विद्यार्थ्यांक कोंकणी चळवळीचें म्हत्व पटोवन दिलें आनी तांकां कोंकणी चळवळींत सक्रीय केलें. ते स्वता एक लेखक, समीक्षक आशिल्ले, तेच परी बरे वक्ते आशिल्ले. प्रसिद्धी आनी वलया पासून पयस रावन तांकां वावुरपाक आवडटालें. 1 मे 2020 दिसा तांकां पिरायेच्या 48व्या वर्साक काळजाच्या खर आकांतान मरण आयलें. तांच्या उगडासांक हो नित्य युवा पुरस्कार आमी भेटयतात. स्नेहा सबनीस हांचो जल्म 9 जानेवारी 1989 दिसा जालो. स्नेहा सांखळे रावता. स्नेहा शिक्षण MA इंग्लीश LLB मेरेन जाला. ते सरकारी महाविद्यालय केपी हांगा कोंकणी विशयांत पदव्युत्तर शिक्षण घेता. राजभास संचालनालय गोंय सरकार हांगा ते अनुवादक म्हणून काम करता, पूण ते सध्या स्टडी लिव्हेचेर आसा. स्नेहा एक बरे अनुवादक आनी लेखक. गोंय सरकाराच्या साबार वेबसायट तशेंच सरकारी कागदपत्रांचो ताणें कोंकणी अनुवाद केला. साबार सरकारी येवजण्यो, सिटीजन चार्टर हांचो अनुवाद ताणें केला. सध्या ते कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचे जोड सचीव म्हणून कार्यरत आसात. कोंकणी भाशा मंडळा खातीर साबार काणयांची पुस्तकां ताणें अनुवादीत केल्यात. हातूंत स्टोरी विवर ह्या प्रथम बुक्साच्या ऑनलायन पोर्टलाचेर 50 वयर काणयांची पुस्तकां, अरविंद गुप्ता हांच्या वेबसायटी वयल्या साबार आंतरराष्ट्रीय थरावेल्या बाल साहित्याची पुस्तकां हांचो आस्पाव आसा. ते भायर NCERTच्या बरखा सिरीज पुस्तकाचो तशेंच ताच्या फिरकी ह्या मासिका खातीर कोंकणी साहित्याचो अनुवाद केला. मंडळाच्या ऑनलायन कोंकणी शब्दकोश एप, शिक्षणीक आनी हेर ऑनलायन साहित्य टिमीचे ते वांगडी आसात. तांच्या फुडारपणा खाला मंडळान आयज मेरेन साबार उपक्रम यशस्वी केल्यात. मंडळान आयोजीत केल्ल्या कोंकणी वाचन विश्व, बाल साहित्य परिशद, शणै गोंयबाब कथामाळ, गोवा युवा महोत्सव अशा साबार उपक्रमाच्या आयोजनात तांचो सक्रीय सहभाग आसा. कोंकणी सुविचार टिमीचे ते वांगडी ध्यास कोंकणी ह्या नांवान वेबसायट सुरू करून कोंकणी भाशेंत गरजेचे आशिल्ले साबार साहित्य निर्माण करपाच्या वावराक ते लागला. ह्या वावरांक साबार तरणाट्यांक आस्पावन घेवन तांकां ते वेळोवेळ मार्गदर्शन दिता आनी तांकां कोंकणी कडेन लागीं हाडपाचो मोलाचो वावर करता. स्नेहा सबनीस नित्य युवा पुरस्कार.